पूण काल एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग जाली, सो कितें डिसिजन आशिल्लें? काल ॲक्च्युली एन्युअल जनरल बॉडी एन्युअल जनरल डिसिजन बेसिक जे रुटीन असतात की कन्फर्मिंग द प्रिवियस मिनिट्स, ऑडिटर्स अपॉइंट करपाचे, एम्बोसमॅन अपॉइंट करपाचे, बॅलन्स शीट पास करून घेवपाचे, अकाउंट्स हे करून घेवपाचे, बेसिक रुटीन सगळें आसलें. आनी क्लबांनी थोडे इशू जे रेज केल्ले तेचेर डिसिजन थोडी घेतलेली. मेजर इशू कितें आशिल्लो क्लबांचो? क्लबांचो मेजर इशू 2-3 म्हाज्या अकॉर्डिंग तरी आसले की तेंचे ग्रांट्स वाडोवचे, एक गजाल आसली. परत तांकां सपोर्ट करचो, म्हणजे वेरियस टुर्नामेंट्स करतले, टुर्नामेंट्सान तांकां सपोर्ट करचो, हेच मेजर इशू आसले. क्रिकेट रिलेटेड इशू आसले. आनी एक सेंटिमेंट आसलो की स्टेडियम बेगीन जावचो. सो तो आमी आयकून घेतला. आनी वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेल एवरी वन दॅट स्टेडियमाचेर आमी व्हेरी सिरियस आहा आनी ताजे आमी स्टेडियम बेगीन चालू करतले. काल आनीक कितें मेजर डिसिजन जालां म्हणून कोणाक एक्सपेल केला अशें कितें एक्झॅक्ट? हांव पर्सनली कोणाचेर कमेंट करपाक सोदना, बट केतन भाटीकर तांकां एजीएमान जो सेंटिमेंट आसलो तांकां एक्सपेल करचो, बिकॉज ही एज अकॉर्डिंग टू द एजीएम, अकॉर्डिंग टू द क्लब्स, ही एज इंटरेस्ट टू एक्टिविटीज विच वर डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसोसिएशन. आउट ऑफ 107 क्लब्स ओनली 4 क्लब्स हॅव ऑब्जेक्टेड आनी बाकीच्या सगळ्यांनी दे हॅव पास्ड बट एक्सपेल केलो ताका आतां एक्सपेल केलो पयलीं ताका पोस्टा वयलो हें केला, एंड देन ही हॅज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द लायफ मेंबरशीप ऑल्सो. कितें पयशे कितें थंयचे हांकां दिवनासले कितें? एक्चुली हो इशू ताच्या मागीर गोवा कॉर्पोरेट लीग म्हणटरी जावंक ना. हो इशू हांव येवच्या पयलीं आसलो, म्हणजे इवन वेन आय टूक ओवर एज सेक्रेटरी दीस इशू वॉज बिफोर दॅट, 1 year or 2 years बिफोर दॅट. सो रिसंटली जेन्ना आमी ONGCक विचारलें की तांकां इंट्रस्ट आसा काय ना आमच्या इन केस वी हॅव अ गोवा कॉर्पोरेट लीग दिस इयर, तर हो इशू तेंच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान रेज केलो की आमचे DCAन पयशे दिवपाचे उरला, ऑलमोस्ट 7.5 lakhs वर ड्यू. सो हे पयलीं तुमी पे करचे. सो त्याच्या मागीर हांवें ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट केलो, ऑफिसाक विचारलें. त्याच सायमल्टेनियसली ONGCन आमकां लेटरूय केलें की इफ वी डोंट पे देन दे वील हॅव टू टेक सम एक्शन अगेन्स्ट अस. आय डोंट नो वेदर इट इज लीगल ऑर वॉट एवर, बट इट इज अ बीग कंपनी आनी आमी तांकां हें करूं शकना, बिकॉज दे हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, वेर इंटरनॅशनल प्लेयर्स हॅव बीन एम्प्लॉयड इन दॅट कंपनी हू आर प्लेईंग फॉर दॅम. सो वी कॅनॉट टेक थिंग्स लायटली आनी हो इशू तेन्नाच रेज जालो. धारगांवचो स्टेडियम आसा पळय ताचेर कितें हें जालें? धारगळचो स्टेडियमाची परमिशन्स तुमकां खबर आसतली आमकां गावला. लास्ट म्हाज्या टेन्युअरान ऑलमोस्ट सगळी परमिशन गावला. ओन्ली एक फॉर्मेलिटी कितें उरला डिपार्टमेंटाची. ती फॉर्मेलिटी कंप्लीट करून अप्रोच रोड तयार करून लँड डेव्हलपमेंट करपाक जाय दिसता, बिकॉज इट इज अ हिली एरिया तुमकां खबर आसतली. तो एका वाटेन कट करून फ्लॅट करपाक जाय. आफ्टर दॅट यू कॅन बिल्ड अ स्टेडियम. सो ते टेंडर बी सगळें झालेलें आसा. वर्क ऑर्डर आतां तितले बेगीनूच आनी काम चालू करता. फाटल्या दिसांची बिचोलीम चर्चा चालू असलेली वन मावळिंगे ते आता नात. ॲक्च्युली वन मावळिंग्या सुद्धा वी आर इंटरेस्टेड इन डेव्हलपिंग सम स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड वी आर बीइंग व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. DCA कडे जाग्याची म्हणटा ती खूप कमी आसा. गोवाभर आमी ग्रावंड करपाक सुद्दां आमचे जागे ना. आनी जेन्ना मावळिंगे आमी जावं घेतलेलो आसा, विकत घेतलेलो आसा, त्या टायमार आमी तो कशेंच सोडचे ना. बारीकशें कितें लिटिगेशन आसा भितर तें क्लियर जातकूच आमी थंयसरूय डेव्हलपमेंट चालू करतले, बट नॉट अ स्टेडियम. एका स्टेटीन 2 स्टेडियम आसा, बट इज नॉट फिजिबल. इट विल बिकम इट विल टेक अ ह्यूज टोल ऑन अस फायनान्शियली. सो वी डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अ स्टेडियम देर. स्टेडियम अशा जाग्यार येवंक जाय थंयसर DCAचे सगळे आमी रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करूंक जाय आनी आमकां फिजिबलूय जावंक जाय तो फायनान्शियली. सो कितें थंय आनी प्रोजेक्ट कितें येवं शकता थंय? स्पोर्ट्स सेंटर येऊ शकता थंयसर, अकॅडमी येऊ शकता थंयसर, ग्राउंड्स येऊ शकता थंयसर, नॉट जस्ट वन बट मल्टिपल ग्राउंड्स येऊ शकता. तुमकां खबर आसता तें बँगलोरान सेंटर केला अलूर एरिया आउटस्कर्ट्सान. यू कॅन हॅव सच सेंटर देर. थंयसर तुका मेजर 2-3 ग्राउंड वांगडाच जाले जाल्यार एंटायर टुर्नामेंट यू कॅन होस्ट देर. सो वी आर थिंकिंग ऑफ सच कायंड ऑफ अ सेटअप.